महाजन ऑफ सातेरी आजोबा देवस्थान केरी सत्तरीचो एक महाजन आणि त्याचप्रमाणे बाकी हे जे आमचे सहकारी येयल्ले आसा ते बी महाजन आसात. पण तो आमचे देवस्थान आजोबा देवस्थान आसा ते 2013 पासून टोटली बंद जाल्लें आसा आणि आमकां इच्छा आसा की ते देवस्थान बेगींतल्या बेगीन जावचें आणि सगळ्या भाविकांची तशीच इच्छा असल्या कारणान आमी ते बेगींतल्या बेगीन चालू करपाचो प्रयत्न करता. परंतु आमी जेन्ना 25/6/2017 मामलेदाराक लेटर एक दिलें की देवस्थानाची विल्हेवाट ही जाल्या आसा, बरबादी जाल्ली आसा आणि ते मेंटेनन्स नसल्या कारणान ते देवस्थान कोलॅप्स जावपाचें आसा. तरी आसतना तें देवस्थान चालू करपाक आमकां परमिशन दिवचें. तर त्या प्रमाणे आमी तांकां लेटर केल्या उपरांत आमकां 11 जुलय 2017 एक लेटर काडलें मामलेदारान आणि सांगलें की तुमी आमचे कडेन हांगा हजर रावात. त्या प्रमाणे 11 जुलैक आमी हांगा हजर रावले. हजर रावल्या उपरांत मामलेदार आमकां सांगलें की आमी एडॉक कमिटी काडुया आणि तेजो मागीर प्रोसिजर फुडें करुया. परंतु एडॉक कमिटी मामलेदारान कांय काडूंक ना, आयज पर्यंत काडूंक ना आणि एडॉक कमिटी जावंक ना. त्याच्या खातीर 3 म्हयन्यांनी आयज आमी परत आमचे जे माजीक समाज, हळीज समाज, गांवस समाज आणि राणे समाज हे चारय समाजाचे आमी हांगा येवन मामलेदाराक निवेदन दिल्लें आहा की ही देवस्थान जी बरबादी चल्लेली आसा ते देवस्थान आमी मिटयता. आमकां परमिशन दिवचें आणि चालू करपाक आमकां परमिशन दिवचें. तुमकां एडॉक कमिटी जाय ती एडॉक कमिटी काडा, काय हरकत ना. तरी बेगींतल्या बेगीन ते करचें म्हणून आमी आज मामलेदाराक निवेदन दिल्लें आहा. कोणाचेर हें ना, पूण मामलेदारान तेची एक्शन ताबडतोब घेवची. कित्याक 3 म्हयने जाले कांयच एक्शन घेवंक ना आणि आयज ते कोलॅप्स जावपाचे परिस्थितींत देवस्थान येयल्लें आसा आणि थंय जी कितें हें चल्लां तें व्यवस्थीत न्ही. मामलेदारान सत्तरीच्या मामलेदारान परमिशन दिवचें इतकेंच आमचें निवेदन आणि बेगींतल्या बेगीन. पूण तेणी आतां कितें सांगलां आमी जें लेटर आसा तुमचें तें कलेक्टराक धाडटलो, म्हाका परमिशन ना. पूण तरी आसतना हेणी मामलेदारान बेगींतल्या बेगीन लेटर धाडचें आणि बेगींतल्या बेगीन कमिटी जावची आणि बेगींतल्या बेगीन आमकां परमिशन दिवचें. आमी परत त्या निवेदनांत तें मागलेलें आसा की परमिशन मेळचें जेणे करून ही देवस्थान सुरळीत चलची आणि चालू जावची.